देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. मातेवाचो 24:12 वोड 38-42. दोन शास्त्रां आनी फारिसेवांतल्या थोड्यांनी जेजू कोडे उलोवन म्हटलें, गुरुजी, तुजे कडली आमकां एक खुणा पळोवंक जाय. ताणें अशी जाप दिली, खोटी आनी घातकी सोसोत ही, ती एक खुणा सोदता खूण, पूण जोनास प्रवद्याचे खुणे शिवाय तिका दुसरी खुणा मेळची ना. म्हणजे जोनास 3 दीस आनी 3 राती तिवमाशाच्या पोटांत आसलोलो तसो मनशाचो पूत 3 दीस आनी 3 राती दोनीच्या पोटांत आसतलो. जोनासाचें प्रवचन आयकून आपलें जिवीत बदललें देखून निनेवेचो लोक जोडटेच्या दिसा हे सोस्ती बरोबर उबो रावतलो आनी तिचो गुन्यांव करतलो. आनी पळयात, जोनासा परस व्हड हांगा आसा एकलो. दोखिणीची राणी प्रितुमेचे शिमेर थावन सालामावाच्या शाणेपण आयकूंक आयलोली देखून जोडटेच्या दिसा हे सोस्ती बरोबर उबी रावतली आनी तिचो गुन्यांव करतली. आनी पळयात, सालामावा परस व्हड हांगा आसा एकलो. सर्विस्पराचें उतर. सर्विस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ कितली म्हूण अनुपकारी पोर जाती. जेजून इतल्यो मिलाग्र्यो केल्यो आसतनाय ही पोरजा ताचे लागीं आनीक खुणा मागतात. जोनास प्रवाद्याचे खुणे बगोर आनीक खुणा दिवचो ना म्हूण जेजू सांगता. जसो जोनास तिवा माशांच्या पोटांत 3 दीस आसलो, तसो जेजू जमनीच्या पोटांत 3 दीस आसतलो. जेजू म्हणटा, जोनासाचें आयकून निनेवाच्या लोकान आपलें जिवीत बदललें. दोक्षिणीची राणी प्रितुमेचे शिमेर थावन सोलोमाचें शाणेपण आयकूंक आयली. जोडटेच्या दिसा तीच उबी रावन ह्या पोरजेची जोडटी घेतली, कारण जेजू देव जावनूय ताणें जेजूची शिकोवण मानून घेवंक ना आनी आपलें जिवीत बदलूंक ना. आमेन.